और हैवी रेनफॉल के लिए हमारा जो रिकॉर्ड हुआ है वो वेस्ट मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल 7 से 11 सेंटीमीटर भी रिपोर्ट की है। हमारा अवदाब जो डिप्रेशन था वो आज सुबह मॉर्निंग में एक डीप डिप्रेशन में इंटेंसिफाई हो गया है। हमारा जो डीप डिप्रेशन है उसके साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सेंटर से एक ट्रफ है बना हुआ देखा गया है। सेंटर ऑफ द डिप्रेशन से लेकर वेस्ट मध्य प्रदेश तक हमारे जो 2 लेवल 1.5 और 3.1 किलोमीटर के बीच में देखा गया है। तो ये सिनॉप्टिक सिस्टम है। अगर हम मल्टी एजेंट वार्निंग मैप की बात करते हैं तो हमारा जो आज के दिन 26 अक्टूबर को जो ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट इशू किया है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए, वो हमारा गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ पे रीजन्स में आप देख सकते हैं। जो हमारा एडजॉइनिंग रीजन्स हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हमारा, वहाँ पे हमने आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल वार्निंग अलर्ट भी इशू किया है, जहाँ पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के साथ साथ वहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। मशीन स्टार्ट केली 3 दीस पयले बसपत पास कमी जालो आनी थोडी शेत काण जाली इतली ती आतां शेत उलती काडू मेळना पावसा लागून कितें जेद मेरेन वत येना ते मेरेन शेत काडून गेले भात भायर मारता कित्याक आमगे थंय शेतकार जाय जाय गेले वच एकले शेतकारा तो कालच्यान पडाव काल दोन येता रावता वयता पूण आतां म्हाका दिसना आज देखून काडूं मेळत न्हू। वत येवपा जाय बरें वत येवपा जाय, बरें वत येवपा वत तापो जाय, तापल बगत ते भात भायर पडना नाल्यार भात भायर पडटा। येवकार तुमकां सगळ्यांक। आमी सध्या आसा तालिगांव हांगासर आनी सगळ्यांकूच खबर आहा की तालिगांव हांगासर हो जो रिटेनिंग वॉल रस्त्या सायडीक जो बाबूशान बांदलो फेमस हो, हांगासर सांजचे वेळार खुबशे लोक बसता आनी बाबूश मोन्सेरात जो मिनिस्टर आसा तो सदांच सांगतालो की स्मार्ट सिटी कामाची जेन्ना परिस्थिती बिकट दिसताली तेन्ना सदां सांगतालो की आपलें काम पळय, आपणाक जेन्ना जबाबदारी दिली तालिगांव तेन्ना आपूण जे रिटेनिंग वॉल बांदलेलो जो बसपा खातीर लोकांक केल्ले ते आजून जवळपास म्हाका दिसता 2005 कितें तरी बांदला। सो तेन्नाच्यान आजुनूय बरें स्ट्रॉंग आसा अशें सदांच सांगतालो। बट काल राती आमकां पळोवपाक मेळ्ळें ते म्हटल्यार हो जो वॉल आसा तो अकस्मात कोसळ्ळो आसा। बाबूश सांगतालो ते जवळपास 20 वर्सां जावंक ना आनी हो कोसळ्ळो आसा। सो आतां प्रश्न निर्माण जाता की एके सायडीन स्मार्ट सिटीची कामां अशीच चलताली आनी आतां आमकां तालिगांव ती पळोवपाक मेळिल्लें आहा की अशा तरेचे रिटेनिंग वॉल आहा ते 20 वर्सां भितर पडलेलो आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा।